काल आज आनी फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी-टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक काल आज आनी फाल्यां नमस्कार हांव वॉल्टर नंदलिक आनी तुमी पळोवन आसा दायजी वर्ल्ड 24/7 काल आज आनी फाल्यां ह्या विशेष कार्यक्रमाक स्वागत. आज आमच्या सांगता एक विशेष सोयरो आसा ताका तुमी सडावत सगळे वळखतात. कोंकणी समुदायांत एक MC जावन एक बरो उलोवपी जावन एक उद्यमी जावन एक प्रस्तुत ताका आमी NRA ऑन्ट्रप्रनर म्हणून सांगयत. बट मोर दॅन दॅट एक वेल नोन टोस्ट मास्टर आमकां समेस्तांक वळखीचो जायत्यांनी ताका कोंकणी कार्यावळींनी एंकर जावन MC जावन तुमी पळयला आसतले. पूण आज आमी ताजे कडेन उलोवचो उद्देश जावन आसा आमच्या यंगस्टर्सांक विशेश जावन आमच्या युवक युवतींक मुखल्या तांच्या जिवनांत जर तर एक ऑन्ट्रप्रनर जावंक जाय जाल्यार कितें पुरा करची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार ताका सक्सेस पळोवनी गोत आसा, फेलियर पळोवनी गोत आसा, अप्स एंड डाउन्स आमी केदाळय पार्ट ऑफ द लायफ म्हणटा. प्रस्तुत दुबयंत झिलियन पाथवे संस्थेचो फावंडर जावन साबार भुरग्यांक विशेश जावन स्टुडंट्सांक तो गायडन्सी दिवन आसा. येया ताजें थंयचो उद्यम कितें आनी आयच्या युवक युवतींक तो कितें म्हणूंक आशेता आनी बिझनेस ह्या काळार बिझनेस कशें आमी सस्टेन करयेत ताजे की विशेश जावन आनी एक आयच्या काळार आमकां भोव गरजेचें इंटरनॅशनली संवसाराच्या कोनशाक वचचें जाल्यार आमकां एक भास ती खंडी शिकोवंक आसा आनी ती जावन आसा इंग्लीश. कशें सुलाभेन इंग्लीश उलोवचें समजोवचें आनी तें एक कम्युनिकेट करचें आमकां साध्य जाता ताजे खातीर एक विशेष सॉफ्टवेअर ताणें सोदून काडला म्हूण सांगना पूण त्या सॉफ्टवेअरा फाटल्यान तो जायतो वावर करन आसा. हें सगळें आयच्या ह्या कालाज आनी फाल्यां कार्यक्रमांत उलया आनी तो जावन आसा श्री रोनाल्ड ओलिवेरा गांवांत पडुकोणेचो. येया आमी आतां रोनाल्ड ओलिवेरा लागीं उलया. रॉनी कार्यक्रमाक स्वागत. वेलकम. देव बरें करूं. येस रॉनी वेलकम. आतां तुजें कोंकणीन तुजो वावर कितें हांवें सांगचें म्हणून ना. तूं एक लेखक जावन एक MC जावन एक लिडर जावन तशेंच काले म्हणटात भोवशा कोंकणी संस्कृती साहित्य कला आनी तूं खंयची पुरा सेवा दिवंक साध्य जाता ती पुरा तुवें दिल्या आनी ती लोकांक आमच्या गोत्त आसा. पूण तुज्या ताजे सांगात तुजी एक वृत्ती म्हणली आसा, बिझनेस म्हणलें आसा आनी प्रस्तूत हांवें सांगलें बरी झिलियन पाथवे म्हणली तुजी कंपनी आसा. ताजे पयलें तुवें सौदी अरेबियान काम केलां, दुबयंत काम केलां, उद्यम केलां, बहारेनांत काम केलां, मिडल इस्टाच्या दुसऱ्या जाग्यार कार्यक्रमां दिल्याय, सबार प्रशस्ती तुका मेळ्ळ्या आतां टोस्ट मास्टर विशेश जावन. ह्या सगळ्या मदें आतां एक नव्या मिसावाक हात घालाय. आमच्या भुरग्यांक खाली भुरग्यांक मात न्ही, टिचरांक जावंक पुरो, एडल्ट व्हडल्यांक जावंक पुरो, आमच्या तल्यांक. कित्याक म्हळ्यार कोणाक इंग्लिशांत फ्लुएन्सी ना तांणी कशें सुलाभेन इंग्लीश शिकयत म्हणून एक वाट दाखोवचें तूं प्रयत्न करन आसाय. पयलें आमी थंय नावन सुरू करया, मागीर उरल्या फाटल्या विशयाक या. ते इंग्लीश म्हळ्यार एक फ्लुएंट जावन इंग्लीश आमी कशें शिकयत, इंग्लीश कित्याक शिकयत, कित्याक जाय तें आमकां सगळ्यांक गोत आसा. इंटरनॅशनली ती एकच लँग्वेज आमकां खंयच्या संवसाराच्या खंयच्या कोनशान गेल्यार आमकां जिवंक शकता आमी. ही आयडिया तुका कित्याक आयली, कशी आयली आनी ह्या सॉफ्टवेअरा विशयान आमकां पयलें सांगून सोड. वॉल्टी तुवें सांगलें बरी म्हज्या कंपनीचें नांव जावन आसा झिलियन पाथवेज आनी तुवें सांगलें बरी हांव सादारण एक 25 वर्सां ऑयल एंड गॅस इंडस्ट्रीन काम केलां. म्हणजे सावदी आरामकोंत हांव काम करतालो लॅब R&D सेंटरांत. ताच्या उपरांत 5 वर्सांचें अवॉर्ड काडून घेवन हांवें रिजायन केलें आरामकोंत. रिजायन करून ताच्या उपरांत हांव एक लगभग 18-20 वर्सां ऑयल एंड गॅस इंडस्ट्रींत मार्केटिंगान काम करतालो. सो तशें तें करता आसतना म्हजें एक पॅशन तुवें सांगलें बरी हांव टोस्ट मास्टरांत आसल्यान एज अ पॅशन हांव कॉलेजींक युनिवर्सिटींक या इवन कॉर्पोरेट व्हडल्या कंपनीक वचून स्पीच आनी पुरो दितलो. तशें तें एक म्हजें पॅशन जालें. हव्यास म्हणलें बरी. तें हव्यास म्हणटाना म्हाका मस्त प्रिंसिपलांची आनी पुरो वळख जाली. तांणी म्हाका म्हळें तूं बरो उलयताय, तुवें एक आमच्या भुरग्यां खातीर कांय तरी कित्याक सुरू करूं नजो, स्पेशली पब्लीक स्पिकींगांत लिडरशिपांत. तशें म्हाका एक आलोचना आयली 2020 वर्सांत. आलोचना आयली म्हणून हांवें सगळें सोडलें. ताच्या पयलें तुवें सांगलें
इल्लेशे लॉसी जाल्लो म्हणून इल्लोसो न्ही मस्त लॉस अप्स एंड डावन हय सगळ्यांकी आसता पूण सगळ्यांक जाल्ल्याच्यान की म्हजो इल्लो सर्त कोणा कळीत ना म्हाका पूण तें नॉर्मल म्हाका थोड्या व्हडल्या मनशांनी फॉर एग्जाम्पल म्हजो गुरुत्व म्हूण सांगेत मायकल डिसोजा सरान केदाळारी म्हणजे अप्स एंड डावन आर पार्ट्स ऑफ लायफ हांव पडलां कंप्लीट पडलो तशें म्हणटाना जिंके पडलो हांव एकलो तर न्ही म्हणून बारीक खुशी जावची म्हाका म्हळ्यार मायकला पडल्या खातीर म्हणून न्ही सो तशें जाल्लें ताच्या उपरांत हांव परत्याक वयर आयलो हांवें परत्यान आय स्टूड ऑन माय फीट ताच्या उपरांत हांवें एक बिजनेसाक म्हणून न्ही यंत्र प्रिंसिपलांच्यानी आयकून हांवें चिंतलें काय आमच्या तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर कांय तरी एक विशेश करया म्हणून झिलियन पाथवेज म्हणलें एक कोचिंग इन्स्टिट्यूट दुबयंत स्टार्ट केलें 2020 2020 एक्चुअली कोरोनाच्या टायमार न्ही कोरोनाची खबरच नासली त्या दाळा सो हांवें स्टार्ट केलें आनी ती हांवें म्हाका दिसता तुमच्याच ताका इंटरव्यूआन सांगलां कोण ना पुरो रेडी करून चॅक म्हजें रेंटाचें चॅक करूंक वताना म्हजी पतीण स्मिता म्हणाली खंय बाई सरलो गी म्हणाली हांवें ताका केदाळाय सांगलां बऱ्या कामाक वताना मदें उलोवचें न्ही म्हणून पूण त्या दीस उलयलें हांवें म्हळें अशें हांव आतां भाड्याचें चॅक दिवंक वतें आसा म्हणालें न्ही एक 2 दीस राखोंक जायना गी म्हणालें युजली ते म्हज्या बिजनेसान केदाळारी मोदें पडलें ना या म्हाका खंयच्या बरेंय सांगलें ना वायट सांगलें ना सो वेरी गूड होम मेकर पूण बिजनेसांत मोदें पडना पूण त्या दीस कित्याक गी ताणें तशें म्हळें हांवें म्हळें कित्याक गी म्हळें न्ही थंय किंग चायनांत कालेंगी एक पिडा सुरू जाला काय न्ही म्हणालें म्हळें चायनांत आमी दुबय आसचें सायबणी चायनांत मागीर कित्याक गी म्हाका भोगलें खालेंगी ताणें सांगचें अर्थ आसा म्हणून तशें हांवें ते रियल एस्टेटाच्या कॉल केलें आनी म्हळें म्हाका 1 हप्त्याचो टायम जायचो म्हणून आनी तुका गुत्ता सर युजली रियल एस्टेटान तो म्हणालो 8 जाणांक वेट करतात सर वय तुमी जाय जाल्यार आज काण घे नाल्यार मेळना म्हणालो म्हळें मेळना जाल्यार ओके सोडटा हांव तें म्हळें आनी वॉल्टी थंय स्टार्ट जाल्लें विदीन 10-12 दिसां भितर सगळें बंद तुका कळीत आसा ओके आनी लकीली हांवें लायसन्साक एप्लाय केल्लें आनी ते कोरोना वेळार सगळें बंद जालें KHDA तुका कळीत आसा KHDA म्हळ्यार नॉलेज एंड ह्युमन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी दुबयची व्हडली ऑथॉरिटी एज्युकेशनाक तांचेंय परमिशन मेळ्ळें म्हाका लायसन्सूय मेळ्ळो विदावट अ प्रॉपर ऑफीस म्हजें नशीब म्हूण येत बारी जावचें उणें म्हजें नशीब बरें आसलें की कोण जाणा 120,000 दिराम उरले म्हजें एका वर्साचें भाडें आनी तशी म्हजी कंपनी स्टार्ट जाली ती हांवें इल्ल्या व्हडल्या मट्टार आराम करीचें म्हूण चिंतलें पूण कोरोना दरम्यान ऑनलायन स्टार्ट जालें तशें ऑनलायन क्लासी आराम जाल्यो आतां ऑनलायनय आसात ऑफलायनय आसात आनी होम ट्युशनय दिता आमी दुबयंत या दुबय आसपासच्यान तशें म्हजें आराम जालें ट्युशन सब्जेक्टावर दिता या इंग्लीश आमी ट्युशन आमी हर एका सब्जेक्टान दिता मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अकाउंटन्सी प्लस आमी एंट्रन्स एग्जाम लायक मेडिकल इंजिनियरींग मागीर स्टडी अब्रॉड वेताल्यांक GMAT GRE IELTS सकड दिता प्लस कितले जाण ना म्हजे आतां फूल टायम पार्ट टायम म्हणून एक 70 एम्प्लॉईज आसात 70 वय टोटल वय सो ते म्हळ्यार पुरा ऑनलायन कोचिंगान चडावत ऑनलायन ऑफलायनय आसात ऑफिसांतय आसात आनी ऑनलायन थोडे दुबयंत नात इंडियांतय आसात थोडे वय वय ओके ओके सो एज्युकेट करचें म्हळ्यार आमच्या स्टुडंट्सांक दुसऱ्या सब्जेक्टा वयर एज्युकेट करचें एक तुजें मिसांव वय आतां आमी त्या तुज्या इंग्लीश कोर्साक ऑनलायन कोर्साक त्या विशयान विचारचें जाल्यार तें आतां तूं आमच्या कोडयालान म्हणच्या की हांव विभजीत दक्षिण कन्नडांत या बँगलोरांत दुसऱ्या कडेन कॉलेजींनी अप्रोच जावन तांकां हें सर्वीस दिवंक तूं ट्राय करनासाय ह्या सर्विसा विशयान कालें वॉल्टी एक्चुली म्हजें सच सांगू तर हांव दुबयच्या म्हज्या बिजनेसांतच बारीक हुशार आसलो कांय म्हाका इंडियाक येवन कालें बिजनेस करचें म्हजी खरी एक आलोचना नासली पूण अशें हांव गांवाक आयिल्ल्या वेळार म्हाका सडता प्रिंसिपलांक आमच्या फ्रिगस पाद्रेबांगांनी वळखता तांकां वचून मेळचें आसलें आनी सुमार जाण म्हाका गेस्ट स्पिकर जावन कॉलेजींनी युनिवर्सिटीनी आपयताले तशें आपयतना हांवें एक म्हज्या मतीक भोगलें की हांगा मस्त इंग्लीश मिडियम इस्कालां आसात बरीं इस्कालां आसात हांचें इंग्लीशूय बरें आसा पूण हांवें आतां रिसंट तुका एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार म्हजें टर्निंग पॉयंट खंय जाल्लें म्हळ्यार तूं आमचो डॉक्टर विन्संट आळवाक वळखता आसतलो आमचो कल्याणपूर मिलाग्रिसाचो प्रिंसिपल आमी सांगाता शिकल्या युनिवर्सिटींत बॅचमेट इंग्लीश वय PhD इन इंग्लीश ताच्या अंतू हांव चीफ गेस्ट जावन गेल्लो एका कार्यक्रमाक तो म्हाका एक खालें म्हणटाना म्हणालो आनी आमच्या कॉलेजींत एक कॅम्पस इंटरव्यू आसलें एक म्हयन्या पयलें बँगलोरची एक मल्टीनॅशनल कंपनी
100 वेकेन्सी काण घेवन आयिल्ले आनी आमच्या लागीं तितली भुरगीं नासल्यान हांवें आसपासच्या कॉलेजींक सांगलें आनी त्या 100 वेकेन्सींत 2 जाण सिलेक्ट जाले म्हणालो. हांवें ताका म्हणलें विन्सी कशें गे विचारलें. तो आनी इंग्लीश आमच्या भुरग्यांचें मस्त फाड आसा. इंग्लीश इल्लें कळीत आसल्यार कम्युनिकेशन एज सच इंग्लीश एक लँग्वेज कम्युनिकेशन पुअर आसा. आनी आतांच्या संवसारांत तुजी टॅक्निकल नॉलेज मागीर पळोवची. वळट्याळे आमच्या टायमार तूं म्हज्या की इल्लो ल्हान म्हाका कळीत आसा पूण आमच्या टायमार इंग्लिशाक तितलें एक म्हत्व नासलें. तूं टॅक्निकली सावंड आसा जाल्यार बरी तुका कंपनी काण घेताली. पूण आतां कितें जालां म्हळ्यार इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड मल्टीनॅशनल कंपनी येतात. आतां हांवें आतां फाल्यां सकाळीं एक इंटरव्यू काण घेवची जाल्यार म्हज्या इन्स्टिट्यूटाक न्ही खंयच्याय एक हांव HR हेड जावन इंटरव्यू काण घेवची जाल्यार हांवें पयलें पळोवची तांची इंग्लीश आनी कम्युनिकेशन. म्हज्या लेकार इट इज नो लॉंगर ए लग्जुरी इट इज अ नेसेसिटी. आनी मस्त पोटी वळटी हांव आतां मस्त कडेन वेताना थोड्या प्रिंसिपलांनी सांगलें आसा आमच्या लागीं बऱ्यो इंग्लीश टिचरी आसात आमची भुरगीं बरी इंग्लीश उलयतात म्हणून. समजाता म्हाका बरें इंग्लीश उलोवचें आनी इंटरनॅशनल लेवलाचें इंग्लीश ताका मस्त फरक आसा. आतां इंग्लीश मिडियमान शिकल्यार 99 या 100% भुरग्यांचें इंग्लीश मॉडरेटली बरें आसता. पूण हांवें आतां सांगचें फॉर एग्जाम्पल उडपी मंगळूर या कुंदापूर आमच्या तेणें या दुसऱ्या थोड्या सबर्बन एरियांत तांचें इंग्लीश आनी बॉम्बे बँगलोर या असल्या सिटींत दिल्लींत थंयच्या भुरग्यांच्या इंग्लिशाक कंपेर करतना रात दिसाचो फरक आसा. त्या देखून हे एक आमच्या एक संस्थांनी इल्लें अर्थ करून घेवंक शिकल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार आतां हांव मस्त कॉर्पोरेट कंपनी लागीं उलयल्लो तांणी म्हणचें आमचें फस्ट प्रिफरन्स इंग्लीश बिकॉज वी आर अ ग्लोबल कंपनी वी हॅव टू डील वीथ मल्टीनॅशनल कंपनीज. इंग्लीश बरें ना जाल्यार वी वोंट इवन कन्सिडर दॅम. ते दाळा म्हजो ट्यूबलायट पेटलो म्हळ्यार ह्या कंपनी सांगता हांवें टायअप करून थोडो तेंप जाल्लो हांव विन्संट आडवा लागीं उलयतना. हांवें चिंतलें थंय दुबायन म्हजें बिजनस वळटी ऑनेस्टली बिजनस हांगा हांवें चिंतलें हांव आतां फॉर एग्जाम्पल हांव PUC केल्ली हांवें सेंट अलोशियस कॉलेजींत. म्हाका त्या कॉलेजी विशयांत एक गर्व आसा म्हणजे हांव थंय शिकलो म्हूण. तशें दुसऱ्या कॉलेजींत इस्कालान शिकला पूण कोणूय तूं खंय शिकलो म्हणटाना हांवें पयलें म्हणजे सेंट अलोशियस म्हणून. ओके तशें हांवें चिंतलें एलोशियस कॉलेजींत हांव स्टार्ट करया. मागीर आमची बॅथनी सिस्टरां आमचो फादर रिचर्ड साल्डाना म्हणलो पडूकोण आयिल्ल्या वेळार ताणें फस्ट काम केल्लें एक कॉन्वेंट बांदून बॅथनी सिस्टरांक हाडयल्लें. आज म्हज्या जिणयेंत हांव खंयी पावलां जाल्यार ताचो व्हडलो श्रेय आमच्या बॅथनी सिस्टरांक फावो. हांवें बॅथनी सिस्टरांक चिंतलें तांकां आमच्या सेंट अलोशियस कॉलेजीक ह्या थोड्या म्हज्या खास थोड्या कॉलेजींक एक इंग्लीश दिवचें आनी तें हांवें केदाळारी बिजनस म्हूण चिंतून आवडटी. इट वॉज प्युअरली एज अ चॅरिटी हांवें स्टार्ट केलें. तें चॅरिटी म्हूण हांव काल्याक म्हणटा म्हळ्यार आतां तें खंयच्या हांव एक प्रायजाक हांव कॅथलीक इस्कालांक दिवन आसा तें म्हज्या कॉस्ट प्रायजाच्यान उण्या मोलाक दिवन आसा हांव. ओके ऑलमोस्ट आतां हांवें दुबायच्या प्रायजाक कंपेर केल्यार 20-25% मोलाक हांव दितां. तांचो एक्चुली म्हज्या हाताचेच पयशे पडटात. म्हज्या हांगा तेगां चौगां चेडवांय काम करतात तांची सॅलरी म्हज्या हातांत हांव वता. म्हळ्यार तें एक हांवें चिंतलां हें एक मिशन जावन काण घेवया आनी मागीर पळया कशें जाता म्हणून. तें एक म्हजो ध्येय वळटी. आतां हांगा तुवें दुसऱ्या ऑलरेडी इन्स्टिट्यूशनाक आनी पुरा तूं एप्रोच जालाय पूण तूं एप्रोच जाताना थंयच्या दी इन्स्टिट्यूशनाचे हेड जावंक पुरो या कोणूय जावंक पुरो तांचे एटिट्यूड कशें आसलें हो आमकां गरज आसा म्हणून बघता म्हणटात की या आमी तशें कयता म्हणून तशें कांय. दोनी टायपाचे मनीस मेळ्ळ्यात म्हाका. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव फादर मेल्विन पिंटो आमचो रॅक्टर फादर रॅक्टराक मेळ्ळो 2 फावटी मेळ्ळा. पयल्या फावटींत हांवें सांगतना हांवें क्लियरली सांगलें फादर हे UKची कंपनी 14 वर्सां पयल्यांची आनी द कंपनी इज रेकग्नायज्ड बाय ब्रिटीश कावन्सील. ओके ब्रिटीश कावन्सिलान एक कंपनी रेकग्नायज करची म्हळ्यार ते व्हडली विशय आनी ती इंग्लीश कोर्स आनी तांचे लागीं वो एकच कोर्स न्ही तांचे लागीं दुसरेय कोर्स आसात. आनी ह्या कंपनीक 2 फावटी एल्टन्स अवॉर्ड म्हूण मेळ्ळा. एल्टन्स अवॉर्ड म्हळ्यार वळटी तें एक ब्रिटीश कावन्सिलान दिवचें बिग्गेस्ट अवॉर्ड आनी तें अवॉर्डाक एका वर्साक एक 70 कंट्री थावन डिफरंट लँग्वेजीक एप्लाय करतात. तांतूं एक 2 अवॉर्डां मेळ्ळी म्हज्या लेकार इतली एकच कंपनी आसतली. सो कंपनी इज रेकग्नायज्ड बाय ब्रिटीश कावन्सील. ते मात न्ही हो कोर्स कंप्लीट केल्या उपरांत तांकां एक सर्टिफिकेट मेळटा आनी ता सर्टिफिकेट मेळची सिटी अँड गिल्ड्स म्हणल्या एक कंपनी थावन. सिटी अँड गिल्ड्स ती कंपनी 147 year old कंपनी आनी आतां करंटली तिची प्रेसिडेंट प्रिन्सेस ॲन क्वीन एलिझाबेथ दुसऱ्याची धूव. तसली एक सर्टिफिकेट मेळटा जाल्यार एका कोर्साक तूं एक अंदाज करयत खंयच्या टायपाचो कोर्स हांव उलयता म्हणून. आनी तो ऑनलायन कोर्स
आनी तातूंत ब्युटी म्हणल्यार हाळे तशे मस्त कोर्स हांव नांवां सांगना फ्री कोर्सी आसात ऑनलायन मस्त कोर्स आसात इवन व्हडल्या व्हडल्या नांवांचेय कोर्स आसात हांव नांवां सांगना पूण ह्या कोर्सान ब्युटी म्हणल्यार वळटी इट इज ऑनलायन विथ एनिमेशन आनी गेमिफिकेशन म्हळ्यार तुका हे इंट्रॅक्शन आसा त्या कोर्सान ते एक रेकॉर्डेड स्पीच न्हय या तुवें आयकोचें मात न्हय हें आनी तुका तुजें रिजनींग एबिलिटी इम्प्रूव जाता तुजी क्रिटिकल थिंकींग इम्प्रूव जाता ताच्या सांगाता ब्रिटीश कोर्स जाल्ल्यान डिक्शन प्रनावन्सिएशन तुजें ग्रामर वोकॅबलरी हर एक फुल्ल पॅकेज आसचो इंग्लीश कोर्स हांवें मस्त कोर्स ट्राय केल्यात आय थिंक दीस इज द बेस्ट आय हॅव एवर सीन खाली हांवें न्हय वळटी फॉर एग्जाम्पल आतां एक इंडियांतच म्हणजे सुमार एक 3000 वयर स्टुडंट आसात तातूंत 1000 वयर टिचरां आसात त्या टिचरांत व्हडल्या व्हडल्या स्कुलाच्या कॉलेजीच्या इंग्लिशाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंटी आसात आनी तांचे फीडबॅक तुवें पळयलें जाल्यार हांव नांवांय सांगता जाय जाल्यार एकली आमची सेंट एलोशियस PU कॉलेजीची मॅडम डायना डायस म्हणून तिणें खुद्द सांगल्या प्रकार तिणें तो कोर्स केला आनी ती म्हणटा द बेस्ट कोर्स आय हॅव एवर सीन मागीर आमच्या बँगलोर सेंट विन्सेंट पलोटी स्कुलाची ICSEची कोऑर्डिनेटर आसा एक तिणें रिटर्न दिला त्या कोर्सा विशयान तिणें 28 डेजान फिनिश केलो कोर्स 3 म्हयन्यांचो कोर्स ॲक्च्युअली तो 3 म्हयन्याचो कोर्स न्ही वय 3 म्हयन्याचे एक्सेस मेळटा वळटी म्हळ्यार वय एक्सेस मेळटा म्हळ्यार एक एवरेज स्टुडंट म्हळ्यार स्टुडंट म्हणून न्ही कोणी जावन कोणी पार्टिसिपेंट इंग्लीश ताका बेजीक नॉलेज आसा वय म्हळ्यार व्हडलें कांय हाय इंग्लीश फुल्ल ग्रामर गुर्तुना या फुल्ल कम्युनिकेशन गुर्तुना बट तसल्यांक वो कोर्स चूज करियत वय वो कोर्स एक्चुअली वो हांवें आतां टायअप केल्ल्या ह्या कंपनी सांगता मस्त कोर्स आसात तातूंत आनी एक कोर्स आसा तो 3ऱ्या क्लासींतल्यान 5व्या क्लासीच्या भुरग्यां म्हूण आसा ओके तो हांवें हांगा इंडियान प्रमोट करूना कित्याक म्हळ्यार ह्या कोर्साक एक मोबायलाची या लॅपटॉपाची या कंप्युटराची गरज आसा म्हळ्यार हांगा थोडी पेरंट्स ल्हान भुरग्यांक तें दिवंक केल्लें फाटीमुखार करतात वॉज बी ते त्या देखून तो कोर्स हांवें हांगा इंट्रोड्यूस करूना इंडियान दुबय केला दुबय बरो चलता तो कोर्स हांगा हांवें ग्रेड 6 आनी ताच्या वयल्यांक इंट्रोड्यूस केला आनी तोच कोर्स हांवें आतां सांगलें तुका इंग्लिशाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंटीक हाडून घेतात सेम कोर्स आतां तुवें सांगल्या प्रकार 6th ग्रेडीच्या भुरग्यांक हांव स्टार्ट करतना सुरू तो बारी सिंपल जावन स्टार्ट जाता इल्लें ताच्या उपरांत मुखार वेताना कॉम्प्लिकेट जावन वेता आनी तुजे 80 hours कंप्लीट जाताना यू आतां तूं खंयच्याय लेवलार आसूं इंग्लिशांत म्हज्या एक्सपिरियन्सान सांगचें हांवें साधारण तुजें एक इंग्लीश 3 to 4 times बेटर जाता ओके गुड गॅरंटीड ओके आतां आमच्या व्ह्युअर्सामध्ये वर्ल्ड वायड व्ह्युअर्स आसात इंडिव्हिज्युअली या ॲज अ ग्रुप ऑर ॲज एन इन्स्टिट्यूशन तुका तो कोर्स एक्सेस करूंक जाय तांणी कालें गरजेचें आतां करंटली म्हळ्यार भोवशा तुजें नंबर आमी स्क्रिनाचेर घाल्यार तुका कॉन्टॅक्ट करियत वय करियत ओके आमच्या स्क्रिनाचेर येवचे नंबर पळया नोट करा आतां गरज नासल्यार सेव करून दवरा फ्युचराक गरज पडटा ताजे सांगात ताचे ईमेली पळया ओके डन आतां त्या स्क्रिनार आसच्या नंबराक तुका कॉन्टॅक्ट केल्यार ह्या विशयान तूं कंप्लीट तांकां डिटेल पाठोवन दिता माहिती दिता वय आतां वळटी करंटली इंडियांत इंडिव्हिज्युअल हांवें तितलें कॉन्सन्ट्रेट करूना डेफिनेटली दिवयेत फायनली हांवें दिवचो एक लिंक मात्र पूण आतां हांवें करंटली तुका सांगल्या प्रकार येदोळ म्हणसर हांवें खाली एक सिलेक्टेड म्हणल्यार बरी आमच्या कथोलीक इस्कॉलांक मात टार्गेट केला कित्याक म्हळ्यार हांव आतां कंप्लिटली इट इज लायक अ CSR एक्टिविटी कॉर्पोरेट हे रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी सो तो तशें म्हणून हांवें केला त्या देखून हांव आउट ऑफ द वे वचून कोणाकी वत्ताय करिना कोणाक डेस्परेटली ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका तातूंत फायदोय ना खाली म्हजें एक मिसांव ओके 1 फावटी या 2 फावटी येता करतात गिकरा करिना जाल्यार देव बरें करूं हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका एक लागशिल्लीं इस्कॉलां या कोणी शिश्टां पाद्रा या कोणी म्हजे सर आसात जाल्यार तुमकां हांव आतां मात सांगता खाली तुमच्या पाठीक हांव पडटा कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तुमकां वो येत्त प्रायजाक दिता म्हणून म्हाका सांगूंक जायना आतां एक क्युरियोसिटी आतां जे प्रायज कितें म्हणून सांगेत वळटी आतां करंटली हांव हो कोर्स खाली कॅथलीक इस्कॉलांक मात हांव क्लियरली सांगता हाका एक रिजनय आसा वळटी कॅथलीक इस्कॉलांक 2000 प्लस GST म्हळ्यार 2500 दिता हे रिजन कित्याक म्हळ्यार आनी म्हाका थोडे म्हजे गल्फाचे थोडे मित्र थोडे तूं 70 जाणांक वळखताय आसतले हांवें तांकां म्हजें एक हें मिसांव सांगल्या वेळार ते म्हणाले रॉनी तुका कांय हेल्प जाय जाल्यार आमी आसा म्हणून तातूंत 100 जाणांनी
मस्त दुबळे भुरग्यांनी आसात म्हणल्यार जाल्यार सबार जाणांनी कुमोकी केला आनी म्हणल्यार दुबळ्या भुरग्यांक तूं दी आमी आसा हांव तुज्या सांगाता म्हूण भासा इल्ले मस्त मनीस आसात तांच्या धैर्यान हांवें ह्या मोलाक दिवचें एक्चुली हांव कितले खाण घेता पळय ताच्या खिसड हांव युकेच्या कंपनीक भरतां पयशे त्या देखून हांवें आतां म्हणचें तुमी खाण घेता जाल्यार आतांच खाण घेया आनी एक म्हयन्यांनी हांव इतलें मोल दिता गिनांगी म्हणून म्हाका कळीत ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्यान तोंड मेळच्या कुमोकाचेर म्हाका प्रॉफीट नासतना इतल्याक दिवयात तशें ओके फायन आतां हो एक 3 म्हयन्याचो कोर्स वर्ल्ड वायड कोणाक एक्सेस करियेत आनी तुज्या कॉन्टॅक्ट नंबराक तुका इन्स्टिट्यूशन जावं दी या ग्रुप जावं दी इंडिविज्युअल जावं दी एनी टायम तुका कॉन्टॅक्ट करून भौशा ताज्या विशयान चड माहिती काण घेत येस करेक्ट वेल आतां फाटीं दुबय या बिझनसांत आज आमचे जायते यंगस्टर्स आमी फोकस करना सावन केदारपुरा आमचे यूथ CYM मेळटात या यूथ काही मेळटात समाजांत आतां पयलें कालें जातालें म्हळ्यार उठल्या पुसल्याक आमी गल्फाक येताले आमचे कोणी पेरंट्स आसतले सैरे आसतले फ्रेंड्स आसतले कोण म्हणी आसतले डिग्री जाली आनी कालें जालें आनी सीदा गल्फाक येताले पूण आतां ते नंबर देवलां आनी हांगा ऑपॉर्च्युनिटी सडल्यात विशेश जावन IT फिल्डांत तूं कालें म्हणटाय दुबयंत आसून आतां प्रस्तूत आमच्या युवा जाणांक गल्फाचे ऑपॉर्च्युनिटीज कशे आसात आनी खंयच्या स्किल्लाच्या आमच्या युथांक तूं गल्फाक गेल्यार खंय सक्सेस जाता या काम मेळटा म्हणून तूं सांगताय वळटी हे सवाल भारी कश्टांचें कित्याक म्हळ्यार आतां हांव लगभग 33 म्हळ्यार 33 इयर्स हांव गल्फांत आसा सावदी बारेन आनी UAE म्हणून आमच्या वेळार भोवशा इल्ले सुलाभ आसले आसतले म्हाका इवन आरामकोंत वर्ल्डाच्या नंबर 1 कंपनीन काम मेळटानाय हांवें इंटरव्यूय दिवन सच सांगचें जाल्यार म्हजो भाव थंय कंपनींत आसलो तशें म्हाका काम मेळ्ळें पूण आतां तितलें सुलाभ ना आतां तुकाच कळीत आसतलें तुका दिसाक एक 10 CV येतात गी आमकां एक काम सोदून दी म्हणून असली परिस्थिती आसा गल्फांत पूण थोड्यांक समजना आतां वॉल्टी कितली वळख आसा रॉनी कितली वळख आसा एक काम करून दिवंक जावना म्हज्या पुताक असली आमकां दुरसोणें आसलें आसा आतां तुज्या सवालाक फाटीं वेचें जाल्यार वॉल्टी आतांच्या आमच्या युवा जाणांचे चिंता आमच्या चिंतपा बरी न्ही आतां तुका उदाहरण दिवचें परत्यान फाटीं इंग्लिशाक या हांव कन्नडा मिडियमान शिकलो जाल्यार म्हाका एक आशा आसली खंय ना खंय इल्लें इंग्लीश उलोवन इंग्लिशान ती कांय तरी करीचें म्हणून कन्नडा मिडियमान शिकताना हांव त्या जाल्यार एक रॅपिडेक्स इंग्लीश स्पीकिंग कोर्स म्हूण आहलो तो बूक हांवें 3 फावटी वाचला 10थांत आसतना आनी हांव 10थांत स्कुलांत ती टॉपर ओके म्हळ्यार ती एक म्हाका एम्बिशन आसलें पॅशन एम्बिशन कांय तरी एक म्हज्या जिणेंत करीचें म्हणून आतां हांव दुरसाना पूण हांवें एका लेकार चिंतना थोडे येवजण सक्कट म्हूण सांगना एक लायफ एक बारी आराम काडून गेल्ल्या बरी आसा ताका हांव एक उदाहरण दिता वळटी आमचो फादर अश्विन कार्डोज आसा आमचो ICYMचो डायरेक्टर म्हजे भारी खास पाद्रे ते आनी व्हेरी गूड लिडर हांवें एक युवा जणां खातीरच म्हूण एक कोर्स तयार केल्लो आसा ताचें नांव फेस लायफ फेस टू फेस म्हणून आनी वो कोर्स युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी सिम्युलेशन हांवें व्हडल्या आयवी लीग कॉलेजीच्या युनिवर्सिटीच्या USA युरोपाच्या युनिवर्सिटीच्या तांचें हेल्प काडून घेवन एक एक्सलंट एक कोर्स डेवलप केल्लो 8 वरांचो आनी म्हजी आशा आसली आमच्या सक्कड क्रिस्तांव इन्स्टिट्यूशनाक दिवचें म्हणून नांव काडिनासतना सांगता सबार इन्स्टिट्यूशनाक गेलो तांकां इंट्रस्ट आसा फॉर एग्जाम्पल ऑनलायन कोर्स ना फेस टू फेस आनी हांवूच दितालो म्हाका ते एक उर्बा म्हळ्यार 8 वरांचे एक 4 वरांची 2 सेशनां नाजाल्यार 8 वरांचें एकच सेशन तशें म्हणून आनी हांवें इतलें एक प्रमोट करूंक ट्राय केलें की तो कोर्स केल्ल्यांक ताचे सांगाता इंग्लीश कोर्स फ्री दिता म्हळ्यार म्हज्या हाताचे पयशे घाल ओके आनी आमचो मायकल डिसोजा तांकां तो कोर्स इतलो रुचलो की ताणी म्हळ्यार आनी आमच्या क्रिस्तांव इन्स्टिट्यूट कोणी वो कोर्स करता जाल्यार 20% हांव दिता म्हणालें तितलें आसून वळटी हांवें दुबयत हांव 4-5 फावटी येवन मस्त कॉलेजींत तें प्रमोट करूंक ट्राय केलें जावना इवन थोड्या कॉलेजींत हांवें स्पिचाय दिलीं ओके एक भुरग्यांक सुमार एक 1000 भुरग्यांक स्पिचां दिलीं 10 भुरगीं मेळोनात आमकां त्या कोर्साक म्हळ्यार ह्या कोर्साचो मतलब कितें म्हळ्यार आमी कॉलेजींत शिकलें वय गरज आसा पूण एक स्टुडंट लायफांत हांव कॉर्पोरेट लायफाक वताना तो डिफरंट वर्ल्ड कॉलेजीन शिकयतात आतां मस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड म्हळ्यार कालें मस्त गॅस्ट स्पीच येतात पूण वो एक कोर्स वळटी हांवें सांगचें तर इट्स व्हेरी स्पेशल मस्त व्हडल्या मनशांचे हांवें तांचे परा फीडबॅक काडून घेवन केल्लो कोर्स युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी सिम्युलेशन म्हज्या लेकार असलो एक कोर्स
येदोळ म्हणसर म्हाका कळीत असल्या प्रकार संवसारांत कलोय ना तसलो कोर्स जाल्यार आमच्या इंडियांत आमच्या संस्थांनी चलो ना पूण आतां हांवें परत्या नांव करता डॉक्टर विन्सेंट आळवाचो ताज्या लागीं एक दीस उलयलो हांव 4 दिसांनी तो ताणें कोर्स ताज्या कॉलेजींत 50 स्टुडंट्स आनी 20 लेक्चरर्सांक घालून 2 दीस 4 वरांचो कोर्स केलो. सो आय सॅल्यूट डॉक्टर विन्सेंट आळवा. म्हळ्यार एक लिडर स्ट्रॉंग आसा जाल्यार आतां मस्त लिडरांनी आमच्या भुरग्यांक सांगल्यार समजना करिनात कित्याक करिनात. आतां तुमकां ती आतां एक बरो कोर्स आतां कोणें हाडिल्लो तुमकां रुचलो तुमी आतां भुरग्यांचेर इम्पोज करिनात गी करतात पूण असलो कोर्स तुमकां कित्याक इम्पोज करूंक जायना तें म्हजें सवाल. सो तांचो हांव मस्त डिजपॉयंट आसा इन अ वे आमच्याच भुरग्यांक मस्त खर्च लात वळटी हांवें ताच्या खातीर पूण तो आतां हांव दुबायन दिता आनी तेंत सिम्युलेशनांनी यूज करून हांव म्हळ्यार इल्ले चेंजीस करून कॉर्पोरेट ट्रेनींग दिता. तांचो आमच्या क्रिस्तांव संस्थे व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी तांणी तो कोर्स काण गेला. फॉर एग्जाम्पल आमचो फ्रँक फर्नांडीस दुबयचे उद्यमी तांच्या कंपनीच्या एम्प्लॉईजांक हांवें दिला. आमचो फादर डेनिस डेसाचो भाव विल्सन डेसा ताच्या कंपनीन दिला. बारेन म्हजे खास मित्र एडवर्ड नोरोना तांच्या 3 कंपनींत हांवें ट्रेनींग दिला. तशें मस्त क्रिस्तांव संस्थांनी कॉर्पोरेट ट्रेनींग काण गेला तांकां समजालां तें कालें म्हणून. आतां तूं असल्या आमच्या संस्थान दिताना थंय खंयची लँग्वेज यूज करता? इंग्लीश फुल इंग्लीश वय फुल इंग्लीश म्हणून न्ही. आतां दुबायंत इंग्लीश चलता देखून हांव इंग्लीश करता. तेंत आतां हांगा गांवांत आसा जाल्यार कोंकणी जाता कन्नड जाता तुळू जाता. म्हाका ह्यो 3 लँग्वेज येवच्यो आनी हिंदीन ती इल्ली येता म्हाका हिंदी. ओके 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 हय गल्फांत तुका जनरल एक लँग्वेजींत दियेत. ओके आतां तो कोर्स आतांय तूं हें करना आसाय दिवन आसा. आतां मल्टीनॅशनल कंपनीन ती दिता व्हडली आनी हो कोर्स आतां हेल्थ केअर इंडस्ट्रीन भारी पॉप्युलर जावन आसा. डॉक्टरांक एक ब्रीफली सांगीत की कालें कवर जाता ह्या कोर्स अंत वळटी एक्चुली सादारण आमच्या लागीं एक 80 सिम्युलेशन्स आसात. 80 सिम्युलेशन म्हळ्यार तूं चिंत हांवें कितलें इन्वेस्ट केलां आसतलें म्हणून. 80 सिम्युलेशन म्हळ्यार तूं खंयच्या टायपाचे ऑडियन्स आसात पळय ताका डिपेंड जावन. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव एक हॉस्पिटलाक हो कोर्स दिताना खाली डॉक्टरच आसा जाल्यार तांकां जाय जाल्ल्यान सिम्युलेशन यूज करता हांव. फॉर एग्जाम्पल एम्पथी ओके एम्पथी एक डॉक्टरांक भारी गरज आसा पेशंटांक या नर्सांक जाल्यार ते एक सिम्युलेशन हांव यूज करता. फॉर एग्जाम्पल आतां सपोर्ट स्टाफ लायक रिसेप्शनिस्ट या नर्स तांकां करचें जाल्यार हाऊ टू हँडल अ एंग्री पेशंट ओके तें एक यूज करता. तशें आमकां ऑडियन्स कोण म्हूण कळल्यार त्या 80 तूं आनी इंडस्ट्री खली म्हणून पळय. आतां हेल्थ कॅराक म्हज्या लागीं एक 15 सिम्युलेशन्स आसात. खाली डॉक्टर जाल्यार एक डॉक्टर आनी नर्सां जाल्यार एक सक्कट सिबंदी वर्ग इन्क्लुडींग डॉक्टर आसा जाल्यार तांकां एक आनी हेल्थ कॅराक वळटी 8 वरांचे करीना हांव 2 वरांचे. आतां सुरू हांवें 8 वरांचे केल्ले. आतां हांवें थोडीं नांवां सांगलीं तांकां 8 वरांचे कार्यक्रम केल्ले आनी तांकां भारी खुशी जाली त्या विशयांत. बट हेल्थ कॅरांत आनी परत एक डॉक्टराक 8 वरां बसोवंक जायना देखून 2 वरांचें करचें. मागीर गरज पडल्यार 2 वरांचे थोड्या हॉस्पिटलांनी 2 वरांची 4-5 सेशनां काण गेल्लीं आसात पूण एट ए टायम खाली 2 वरां काण घेता. दुसऱ्या इंडस्ट्रीन की हांवें आतां 2 वरां करूंक सुरू केलां. ओके बरें. आतां फाटीं आमच्या कम्युनिटीच्या युथा खातीर येताना गल्फाच्या सिच्युएशनाच्या विशयान सांगलें म्हणटा आतांच्या सिच्युएशनांत भोवशा हांगा ऑपॉर्च्युनिटी बऱ्यो आसात न्ही गांवांत. आतां गांवांत खंडीत वळटी आतां इंडियांत मस्त म्हळ्यार मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसात आनी म्हाका दिसता गुलेय बरे मेळटात. आमच्या टायमार मेळ्ळ्या कंपेर केल्यार बरो सॅलरी आसा देखून म्हळ्यार आतां इट इज अ ग्लोबल वर्ल्ड. ह्या ग्लोबल वर्ल्डांत मल्टीनॅशनल कंपनी सडिल्ल्या वेळार म्हजें एक ल्हान अळिलू सेवे म्हणटात पळय तें एक दिवचें. एक इंग्लीश इम्प्रूव करा इंटरनॅशनल लेवल इंग्लिशाक वचा. आतां म्हळ्यार आतां 2,500 फाल्यां 3,000 जावंक की पुरो ह्या नॉन कॅथलीक इन्स्टिट्युशनाक वतना म्हाका कॉर्पोरेट आतां दिल्ले ते रेट दिवंक खंडीत साधना कित्याक म्हळ्यार ते वर्कआवट जायना म्हाका चड करूंक पुरो. बट म्हाका एक 2-3 नॉन कॅथलीक इन्स्टिट्युशनां म्हळ्यार हांव MSc करतना म्हजे क्लासमेट आशिल्ले आतां 10-12 जाण प्रिंसिपल व्हडल्या व्हडल्या कॉलेजीचे ते म्हज्या पाठीक लागल्यात आनी तूं खाली एक थोडींच दिसका लागल्या आमच्या कॉलेजीक दी आमी कंपल्सरी करता मॅन्डेटरी करता. हांवें येदोळ थंय हात घालूं ना वळटी पूण मे बी इन फ्युचर आय वील डू इट. कित्याक म्हळ्यार एट द एंड आतां आमी कॅथलीक इन्स्टिट्युटाक दिताना खाली कॅथलीक भुरग्यांक दिना हांव सगळ्यांक दिता. हांव खाली कॅथलिकाक गेल्लो जाल्यार म्हळ्यार हांवें गुण्या रेटीर दिवचें म्हाका सगळ्यांक दिवंक जायना देखून म्हज्या खास इस्कालाक आनी कॉलेजीक गेल्लो. ओके बरें. आतां तूं गल्फाक वयच्या पयलें साऊदी वयच्या पयलें तूं हांगा खंय एज्युकेशन एलोशियस कॉलेजींत तुवें PU केल्ली ताजे उपरांत डिग्री हांवें भंडारकर कॉलेजींत केल्ली व्हडली.
कुंदापूर वय काले बॅकग्राऊंड सायन्स गे सायन्स वय PCMB 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 हांगा केल्लें एलोशियसान थंय PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स म्हळ्यार BSc न्ही ते पळय BSc BSc आनी MSc केल्ली MSc केमिस्ट्रीन केल्ली MSc केमिस्ट्री तिम्मेगौडाच्या अंडर हांवें फिजिकल केमिस्ट्रीन केली डॉक्टर तिम्मेगौडा म्हणून तो मागीर बँगलोर युनिवर्सिटीचो वायस चान्सलर जालो ओके आनी तें जाल्ल्या उपरांत तूं हांगा खंय कामाक लागलो की न्ही सीदा सौदी गेलो वय MSc जाल्ल्या तक्षण हांव डाबर फार्मास्युटिकलांत एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन जॉयन ओके वय थंय जॉयन जालो तो म्हजो एक बरो बॉस आसलो फ्रांसीस ऑलिवेरा म्हणून ताचें नांव आमच्या गांवचोच आमचो सैरो न्ही बट ही इज माय ऑल टायम बेस्ट बॉस तो बॉम्बे आसा तो आतां बॉम्बे आसा तूं वळखता आसतलो ताका ओके 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 आनी ताजे उपरांत तूं सौदी गेलो ताच्या उपरांत आरामको गेलो वय आतां तूं सौदी गेल्ल्या उपरांत भविष्यात तुवें कोंकणी एक्टिविटीजांनी परत खंय सोडूं न्हय म्हळ्यार तुजो भाऊ एक कंपोजर विल्सन ऑलिवेरा आनी ताच्या नायटांनी तूं हें करताय कालें कॉम्पेर करताय ताका सपोर्ट करताय आनी दुसऱ्याच्या विल्फी नायट जावन दी या दुसऱ्या आमचे कंपोजर्स आसतात मेल्विन पेरीस क्लॉड तांकां सगळ्यांक तांच्या नायटाक आनी तुवें केलें आनी ताजे मदें तूं टोस्ट मास्टर कालें तुवें एवॉर्डाक आनी गेलें तातूंत इंट्रस्ट आयलें तूं सावदीन सुरू केलें गी तुवें न्ही गांवांत आसतना आसलें गी तें ताजी जर्नी खंय सुरू ना हांव गांवांत आसतना कॉलेजींत आनी पुरो हांवें कॉम्पिटिशनांनी पुरो केलां हांवें तुमच्या पयल्या एक इंटरव्यूआन सांगलां 4थ्या क्लासींत आसतना एक 4 इस्कालां सांगाता इंटर स्कूल कॉम्पिटिशनान म्हाका पयलें प्रायज मेळ्ळें इंडिपेंडन्स डे सेलेब्रेशनांत थंय हांवें चिंतलें म्हाका इल्लें उलोवपाचें देणें आसा म्हणून चड उर्जीत करून आपूण गेलें मागीर हांव आराम करून जॉयन जाल्ल्या वेळार थंय टोस्ट मास्टरा विशयांत हांवें पयलें म्हज्या म्हाका गमनाक आयलें तशें हांव थंय 2 क्लबाचो मेंबर जालो ओएसीस टोस्ट मास्टर म्हणून आल्कोबार आनी सावदी आमच्या आरामकोचे धारान टोस्ट मास्टर थंय हांव म्हजी 1982 हांव जॉयन जाल्लो 1992 टोस्ट मास्टराक जॉयन जालो आज म्हण आसा रिमेंबर 33 इयर्स जालीं टोस्ट मास्टर आनी दुबयंत आतां दुबयंत हांव स्टार ऑफ अरेबिया म्हणून तांतू आसा मागीर हांगा एक कोंकणी टोस्ट मास्टर म्हण आसा कोडयार ताचो हांव फावंडर मेंबर कंटिन्युअस मेंबरशीप म्हाका मेंटेन करूंक जावना पूण ताचो हांव फावंडर मेंबर बरें चलता तें क्लब खंय अवकाश मेळटाना ऑनलायनार थंय हांव केदाळा वेता आतां टोस्ट मास्टर्स म्हणटना आतां आमच्या युथांक पब्लीक स्पिकींग कितलें इम्पॉर्टंट आनी कशें एक स्टेज फियर आशिल्ल्यानी ह्या पब्लिकांत एक उलोवंक आशा आसचे मनशांनी कशें तें ओवरकम करया टोस्ट मास्टर वॉल्टी म्हज्या लागीं तूं विचारशी जाल्यार बेस्ट ऑर्गनायजेशन तुका ताजी हिस्ट्री सांगची जाल्यार 1924 एका स्कूल टिचरीन रॉल्फ सी स्मेडले म्हणल्यान कॅलिफोर्नियांत आराम केल्लो संस्थो आतां 100 वर्सां जालीं ताका तातूंत तुका सिस्टमॅटीक रितीन तुजें स्टेज फियर वेता मागीर फेशियल एक्सप्रेशन एक स्पीच बरोवचें कशें रिहर्स करचें कशें बॉडी लँग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन आय कॉन्टॅक्ट हें सगळें तुका कळटा म्हळ्यार तें सडताव ऑर्गनायजेशन हप्त्याक एक फावटी मेळटा थोडी 15 दिसाक एक फावटी म्हज्या लेकार हांवें भुरग्यांक जावं दी व्हडांक सांगचें तुमकां हें एक पब्लीक स्पिकर हे खाली पब्लीक स्पिकींग मात न्ही वळटी जनरल कम्युनिकेशन आतां तूं एक बरो उलोवपी तूं टोस्ट मास्टर जॉयन जावन आसतलो थोड्या जाणांक ते देणें आपशन्स येता आनी तुका तुजेंत म्हणलें दायजी वर्ल्ड TV आनी आसल्यान तुजें उर्जी जालें पूण असलो अवकाश नातल्यांक म्हाका दिसता टोस्ट मास्टर तसलें एक प्लॅटफॉर्म दुसऱ्या खंयचेय म्हज्या मतीन ना पण आमी सॉरी युथांक ते इम्पॉर्टंट पब्लीक येस खंडीत युथांक मात न्ही इवन तूं आतां ऑन्ट्रप्रनर जावचें जाल्यार तुजें कम्युनिकेशन बारी इम्पॉर्टंट वळटी आतां पयल्यांच्या टायमार जावंक पुरो आतां थोडे व्हडले बिजनेसमॅन तांचें कम्युनिकेशन तितलें बरें ना आसतलें पूण तो काळ दुसरो आतां तुका इवन ऑन्ट्रप्रनर जायचे तरी या दुसऱ्या कंपनींत कामाक वचचे तरी इन माय ओपिनियन एक लँग्वेज आनी एक कम्युनिकेशन very important तुका सावदीन बरें काम आसलें बहरेनान बरें काम आसलें दुबयन बिझनेस करचें म्हूण कित्याक बगलें तेंत वळटी हांवें बहरेनांत बरें म्हूण नासलें पूण डिसेंट काम आसलें पूण सावदीन बरें काम आसलें आराम कोंत तें हांवें 5 वर्सां जावन रिजायन करतना म्हज्या भावानी सांगलें म्हाका तुका इल्ली तकली सोमा आसा की म्हण विचारलें आसा म्हळ्यार आराम कोतली कंपनी सोडची म्हळ्यार तितलें सुलाबायेचें काम न्ही पूण म्हजें एक एम्बिशन आसलें आनी म्हाका एक 2 दुसरे ऑफरी आसले भायर तशें हांवें आरामको सोडलें ताचे उपरांत आनी एक अमेरिकन कंपनींत एक 2 वर्सां काम केलें ताचे उपरांत बारेन गेलो बारेन एका आरबीआय सांगाता पार्टनरशीप केलें तें समाज जमोना बिझनेस केलें ताच्या उपरांत
उपरांत ते सोमा जावना म्हळ्यार म्हज्या सायडीकल्यान सोमा आसलें चड डिटेलर वचना ताच्या उपरांत परत्यान सावदी गेलो वळटी हांव परत्यान सावदी वचून आरामकोच्या एक वायस प्रेसिडेंटाक हांवें ते कंपनी ओपन केली ताणें पार्टनर जावंक सांगलें म्हळ्यार आनी म्हज्या लायफान कोणा कडेन पार्टनर जायना म्हळ्यार तशें हांवें ताका एक कंपनी स्टार्ट करून दिवन ती बऱ्या रितीन चलताली मागीर एक सावदींत एक ल्हान एक दुर्घटन जाडलें डिटेल्स हांव वचना तें जाताना आमकां सावदी सोडून वचचें पडलें म्हळ्यार आमकां भारी एक भिरांतेचें एक तांतू एक म्हजो एक खास इश्टी एक सरल्लो तांतू तशें आमी त्या टायमार आमी सावदी सोडलें आनी लक्किली एक सावदीची एक बरी कंपनी म्हज्या पाठीक लागली तूं खंयच्या गांवांत गेल्यार तुका हांव काम दिता म्हणून तशें त्या आरब्याक हांवें कॉल केलें रात हांव काम सोडच्यार आसा हांगा तूं खंय बारेन वेताय की दुबाय वेताय की खटार वेताय की म्हणालो हांव बारेन म्हणच्यार आसलो पूण स्मिता म्हणाले दुबाय ताका आयकलें तें ओके दुबाय वच हांव 3 दिसान विजा धाडटा म्हणालो तशें आमी दुबाय येवन पावल्या ओके आतां बरें म्हाका हांगासर इम्पॉर्टंट आमचे यूथ पळोवन आसत जाल्यार तुज्या बिजनेसांत तुवें सक्सेसी पळयलें फेलियर पळयलें म्हळें आनी की लॉंग वे टू गो बट फेलियर पळयतना तातूंत तुका लेसन शिकलो हितून फेलियरान मस्त लेसन शिकोवंक आसता वळटी आनी म्हजें नशीब बरें आसा म्हळ्यार लेसन शिकोवंक अवकाश मेळ्ळो म्हाका पूण म्हाका इतलो लॉस जाल्लो की वळटी म्हज्या जाग्यार सादारण कोणी आसा जाल्यार उठानासलो की आनीकी पडटा आसलो कोण ना तशें तें हांव देवाक अर्गां दिवचें हांव म्हजें व्हडलें हें म्हूण बडाय म्हूण सांगना देवानंद म्हाका कुमक करून परत्यान म्हज्या पांयार उबे रावयलो आतां आय एम बॅक टू नॉर्मल देवाचे दयेन सो मस्त शिकलो वळटी शिकलो एक मनशांक सुलभायन पातयेन वचो म्हणून म्हळ्यार म्हाका पार्टनर नासले कोणी म्हज्या एम्प्लॉईसांनींत म्हळ्यार सर थंय तावन 1 मिलियन येता हांगा तावन 2 मिलियन येता तें येता चॅक रेडी आसा तें तशें म्हणून हांव पातयेर रावलो आनी हांव त्या हांवें काम सोडून घातलें बिजनेस चलतें आसलें हांव म्हज्या कामार आसलो सॅलरी बरी आसली हांगा घालते गेलो म्हळ्यार फंडान घाल्ल्या बरी ते मागीर काडूंक जातात की ना म्हळ्यार हें हांव कोणाकी ब्लेम करना वळटी 100% म्हजी मिस्टेक बिजनेसांत एक फॉर्म्युला आसा ते पॉप्युलर फॉर्म्युला न्ही ट्रस्ट नो वन म्हणून ट्रस्ट नो वन हांव आतां मस्त ट्रस्ट करता कित्याक म्हळ्यार शिकलां मस्त बट तांतूय मिनींग आसा ट्रस्ट नो वन म्हळ्यार तशें न्ही कोणाकी पत्ते नाका म्हणून न्ही म्हळ्यार खंय पत्ते येजे म्हणून आमकां कळाचें कोणाक पत्ते नजो म्हणून कळाचें बरें आतां फेलियरांत ऑलमोस्ट एक ट्रस्ट नो वन बट परत्यान उठल्या वेळार ते दळकान शिकलो हितून परत्यान उठल्या वेळार वळटी तेंता हांवें तें एक तुवें सांगल्या बरी ट्रस्ट नो वन थंय हांव स्टार्ट केलें पूण ट्रस्ट नो वन म्हणटा नाय वळटी एक 2-3 नांवां म्हाका काडिचें पडटात ओके म्हाका इतलें प्रॉब्लेम जालो एक म्हणजे कुटाम म्हज्या सांगात आसलें कुटाम म्हळ्यार म्हळ्यार तुज्या फेलियरान तुजी फॅमिली सांगता नासल्यार खंडीत फूल सांगात आसली ताच्या चेरको म्हजो ल्हान आसलो म्हजे भाव जावं दी भयणी जावं दी म्हजे मेवणे जावं दी सक्कट मांव जावं दी फ्रेंड्स आसले फ्रेंड्स म्हणटा हांव सांगता तुका एकलो दुबायचो मनीस ओके तुजो एक खास मित्र तो जेम्स मेंडोन्स ताच्या लागीं वचून हांवें सांगलें अशें जालें तूं बिलीव करचो नाय वळटी जेम्स मेंडोन्सान म्हाका ब्लँक चॅक म्हज्या हातान दिली तूं बरय म्हणून तूं बिलीव असले मनीस आसले जोझफ मातायस आनी एक नांव सांगचें जाल्यार ताणें म्हाका 2-3 फावटी 4-5 फावटी म्हळ्यार गरज आसतना ताणें म्हाका कुमक केला आनी अशें एक 2-3 जाणांनी म्हाका त्या वेळार आतां असले जेम्स जोझफ मातायस तसले मनीस नासले जाल्यार देवाक खंडीत अर्गां फावो पूण असल्या मनशांनी म्हाका उठयला त्या देखून आतां वळटी म्हाकाय कलीग दुसऱ्यांत हांव म्हाका पुणे इसार येतात थोडे फावटी हांवूय आतां शिकलां तांकां म्हळ्यार मस्त जाण एडवांटेज खाण घेवचे आसात पूण थोडे रियल जेन्युइन मनीस कश्टार आसतात आतां म्हज्या तसलो इतल्या बऱ्या कामार आसलो मनीस इतलो कश्टार गेलो जाल्यार कोणाकी तसली गत येवंक साद आसा त्या देखून हांव आतां जेम्स जावं दी जोझफ मातायस असल्या मनशांनी मार्टीन आरान्ना ताणें म्हाका त्या वेळार न्ही मागीर दुसऱ्या हांतू म्हाका ताणें कुमक केला असले मनीस मस्त आसा संवसारांत वळटी आनी तुवें तुजें रेप्युटेशन कशें बिल्ड केलाय ताच्या वयर आसता म्हळ्यार थोडे फावटी काय जाता मस्त जाण एडवांटेज काडून घेवन तांकांय मागीर दिवंक मन येना बट ते एक सांगतात न्ही देर आर 2 kinds ऑफ पीपल गिवर्स अँड टेकर्स म्हणून टेकर्स ईट वेल अँड गिवर्स स्लीप वेल करेक्ट 100% हांगासर गिवर्स ते म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन नासतना दितात देखून ते समाधानान न्हिदतात खंडीत आनी खाण घेताले बरें खातात तितले निदानांत न्हिदोंक जायना तांकां वेल आतां आमी फायनली ह्या कार्यक्रमांत सडावत आमी फोकस केल्लें कारण कित्याक म्हळ्यार हाज्या पयलीं
तुजी जर्नी पर्सनल कोंकणी संवसारांत आमी मस्त जाणांनी आयकल्या तुवें वांटून घेतलें बट हें तुज्या बिझनेसांत तुवें पळयल्ले चॅलेंजीस साबार जाणांक आमकां गुंतून येतले आनी हांतूय यंगस्टर्सांनी शिकचें जायतें आसा बट तुजें आनी मुखार म्हळ्यार तुका ह्या सोसायटीन जायतें दिलां हर एकांदी कोंकणी समाजीन जावं दी इन जनरल जावं दी बट आतां तूं तें पाटीन दिवंक ट्राय करना साय इंग्लीश सॉफ्टवेअर ह्या तुमच्या प्रोग्रामा मुखांतर जावंक पुरो या तुजे यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्रामा मुखार जावंक पुरो तूं जायते कॉन्ट्रिब्यूट करूंक आशेताय फायनली आमच्या युथांक ह्या ऑडियन्साक ह्या दोना विशयान इन जनरल खंयची मॅसेज दिवंक आशेताय पळय ताच्या पयलें वळटी एक ल्हान एक हांव सांगूंक आशेता म्हळ्यार आनी कोणाय किंवा इंग्लीश कोर्स जायचे जाल्यार म्हळ्यार कोर्सा विशयान कोणूय डावट करचें नाका वर्ल्डाचो नंबर 1 कोर्स आनी कंप्लिटली अप्रूवड आनी अशें फॉर एग्जाम्पल हांव एका व्यक्तीचें नांव काडूंक आशेता सेंट विन्सेंट पलोटी स्कूल थंय एक फादर पॉल डिसोजा म्हणून आसा थंय गेलो 5 मिनिटांनी ताणें म्हळ्यार आनी म्हज्या लागीं 133 टिचरां आसात आय वॉन्ट टू मेक कंपल्सरी फॉर 133 टीचर हांवें त्या ताका एक विशय सांगली आसा फादर तुमी बरे मनीस म्हूण आयकला तुमकां पाड जावंक आसा विचारलें तशें म्हळ्यार कालेंगे म्हणालो हांव म्हळें एक 25 वर्सां काम केल्ल्या टिचरीक वचून तुमी तुजें इंग्लीश बरें ना इंग्लीश कोर्स काणगे म्हळ्यार तिजो इगो हर्ट जायना गे म्हळें तें हांव पळयता म्हणालो आनी 133 टिचरांक म्हाका 5 दिसां भितर पेमेंट केलें पाद्रेबान आनी भुरग्यांक हें धाडलें म्हाका एक 5 दिसांनी 120 भुरगीं मेळ्ळीं आनी सेंट विन्सेंट पलोटी इस्कालांतून आमकां दिसाक एक 500 पेरंट्सांची कॉलां येतात आमी कोर्स करयेत गी म्हणून दीस इज द सक्सेस ऑफ द कोर्स सो हांवें आतां आमच्या तरणाट्यांक म्हणचें एक लायफांत एक ध्येय दवरा ओके ध्येय दवरतना एक हांवें केदारारी सांगचें आसा 3 लँग्वेजी तुवें इंग्लिशा वयर मात सांगलें एक आमची मायभास ताका प्राशस्त्य दिजेत वळटी कित्याक म्हळ्यार आमकां थंय लायक आसा की ना गी थोड्यांक पूण आमी चिंचे मायभाशेंत ऑफकोर्स त्या देखून ताका तुवें मान्यता दिवंकूच आसा खंयचीय जावं दी एक तें एक रिजनल लँग्वेज जावंक पुरो तुळू कन्नडा या कोंकणी खंय ताका आनी तिसरें जाय जाल्यार हिंदीक दिया आमची हें प्रमुख भास राष्ट्रभास न्ही प्रमुख भास हाज्या उपरांत इंग्लीश कित्याक म्हळ्यार बिजनेस लँग्वेज वळटी आतां मस्त जाणांनी सांगचें आसा इंग्लीश इज जस्ट अ लँग्वेज गरज ना म्हणून बिजनेस लँग्वेज तुका कळीत आसा 80% आज इंटरनेट आसचें इंग्लिशांत फॉर युअर इन्फॉर्मेशन वळटी आज चायनानी रियलायज केला पयलें ते चिंतालें चायनीज लँग्वेज जाल्यार पुरो म्हणून पूण आतां चायना कितले $1 बिलियन इंग्लिशा वयर खर्चिता तशें आसतना आतां आमच्या थोड्या मस्त प्रिंसिपलांनी सांग नारो न्ही आमच्यो इंग्लीश टिचरी बऱ्यो आसात आमच्या भुरग्यांचें इंग्लीश बरें आसा म्हणून पूण तांणी चिंच्या प्रकार बरें आसा आसतलें बट हांवें सांगचें आतां म्हजें बिजनेस म्हणून न्ही आतां बिजनेसच न्हय म्हजें इंग्लिशाक प्राशस्त्य दिया भुरग्यांक सांगचें तें एक तुमी एक ध्येय जावन काण घेया आनी लायफांत एक ध्येय दवरा ध्येय दवरतना हांवें म्हणचें एक 10थाच्या भुरग्यांक या 12थाच्या भुरग्यांक तांणी एक क्रॉस रोडार आसतना बरें एक एसेसमेंट करा म्हळ्यार तुमी खाली एक तुमचो फ्रेंड वो कोर्स करता म्हण त्या कोर्साक तुमी वचनाका ताचे एबिलिटीच दुसरी तुजी दुसरीत त्या विशयांत एक बरें एक एसेसमेंट करून तुमचें इंटलेक्च्युअल एबिलिटी कालें आसा ताच्या आचेर वचून वाटेर वचून गेल्यार तुमचें एक बरें एक फ्युचर जाता म्हूण हांवें आतांच्या तरणाट्यांक सांगचें देखून तुमी हें परत डिसिजन करतना लायफाचें तुमच्या वडिलांचें आयकया पळय तुमी आतां आमच्याक हुशार आसात तरणाटे पूण जाल्यारय आमकां आमचे केस पिकिल्ले अशेंच न्हय इल्ले एक्सपिरियन्स आसा आमचें काण घेया इस्कालान तुमचे प्रोफेसर आसात तुमचे गायड आसात तांचे सगळ्यांचें काण घेवन मागीर तुमच्या पेरंट्सा सांगता बसून एक सारकी एक वाट पळया आनी त्या दिशेन चमकया त्या वेळार तुमचें फ्युचर खंडीत जावन बरें जातलें म्हणच्याक दुबावना देव बरें करूं रॉनी थँक्यू वेरी मच फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्स आनी तुजी पळयण आनी हांव आज हांगासर आमच्या सगळ्या विक्षकांक परत एक फावटी रिमायंड करता तुमच्या स्क्रिनार आसचे नंबर पळया ईमेल पळया रोनाल्ड ओलिवेरा एनी टायम तुमकां हेल्प करूंक रेडी आसा तुमकां गायड करूंक रेडी आसा जावंक पुरो ताजे इंग्लीश कोर्सा विशयांत या यूथ एम्पावरमेंट कोर्सा विशयांत या तुमकां खंयचेय ऑनलायन कोर्स संवसाराच्या खंयच्या कोर्सान आसल्यारय ताची ती कंपनी झिलियन पाथवेज तुमकां गायड करूंक रेडी आसा देखून जस्ट नंबर सेव करा व्हॉट्सएप करा आनी डेफिनेटली कम्युनिकेशन जावन खंयच्या संवसारांत आसल्यारय तुमी एकामेका कितें म्हणटात उलोवयेत आनी एकामेका फायदो जोडयेत देव बरें करूं देव बरें करूं वॉल्टी थँक्यू वेरी मच म्हाका हांगा आपोवन एक सन्मान दिवन एक अवकाश दिल्ल्याक थँक्यू मोगाच्या विक्षकांनो
काल आज आनी फाल्यां कार्यक्रमांत रोनाल्डो ओलिवेरा पडुकोणे येदोळ मनशार आमच्या सांगाता उलयलो आनी एका पावटी आनी एका संदर्भार आनी एका व्यक्ती सांगाता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायज वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. काल आज आणि फाल्यां.